शुक्रारा राती 11:15 सुमार म्हापशे यश शूटिंग अकादमीत आयोजित केल्ले शूटिंग सर्तीत वांटो घेवपाक आयिल्ले खेळगडे आणि शैलेश गरड हांचे मदीं पार्किंगे वेल्यान वाद जालो। मात या प्रकरणात भियेल्ले खेळगड्यांनी आपल्या कडेन आशिल्ल्या स्पोर्ट्स गनाचो उपेग करून हवेत फारपेट केली। एकदा दोनदा न्ही तर वाट्ट 5 खेपे तांच्यांनी हवेत फारपेट केल्ल्याचे शैलेश गरडाचे म्हणणे। सुदैवान या घडणुकेत कोणाकूच जीवित हानी जावंक ना। हवेत फारपेट केल्या उपरांत खेळगड्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काढलो। मात फाटलाव करून तांकां आडावपाचो यत्न ह्या वेळार शैलेश गरड आणि ताच्या वांगड्यांनी केल्लो। ते उपरांत शैलेश गरड हाणें पुलिशेंत कागाळ करून ह्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या खेळगड्यांचेर खर कारवायेची मागणी केल्या। पुलिसांनी या प्रकरणाच्या चौकशेक सुरवात केल्या, तशेंच या प्रकरणात कारवाय करतले अशें आश्वासनूय दिल्लें आसा। 12 सुमार 12 ते 11:15 मेरेन हांव म्हापशेसून घरा वयतालो। अफलातून हॉटेला थंयसर हो म्हाजो फ्रेंड थंय आसलो म्हणून हांव ताका फोन रावलो आनी एक बोलेनो गाडी आसली। पयलीं हांवें तेजो नंबर कांय पळोवना, हांवें गाडी व्हेली आनी तेज्या फुडल्यान लायली। फुडल्यान लायना बरोबर हांवें ताका हेका विचारलें, तूं कितें करता रे हांगा कितें? तें म्हणलें भाई आपण सिगरेट ओडपाक येयला। जाल्यार ओके म्हटलें। आनी तितक्यान पावस पडलो बरोबर ते भुरगे कोण ते गाडयेन आसले बोलेनोन पळय ते खावपाक बसलेले आनी ते येवन गाडयेन बसले आनी ते म्हाका फोन मारून गाडी काड। हांवें म्हटलें बाबा तूं मातशी फाटीं घे, पावस पडटा म्हणून ताका म्हटलें फाटीं घे आनी म्हटलें तूं फाटीं घे आनी वच म्हटलें। तितक्यान तेणी गाडी काडली, ती हांव फुडें गेलो आनी म्हणचे चल आसूं म्हटलें काडपाक म्हणून गेलो। तितक्यान काडली आनी म्हाजे फुडें हाडली आनी म्हाजी गाडी बंपर तेगयलो। तितक्यान हांवें गाडी स्टँडार परत लायली आनी हांव म्हटलें न्हिचे हांव म्हटलें भायर हांव म्हटलें। तितक्यान गेलो हांवें म्हटलें ताका, आमी म्हटलें ह्याच वाड्या वयले हांगातल्यान म्हळ्यार आमी म्हटलें हांगातलेच असो तुमी म्हटलें तुमी खंय सरले? ते म्हणाले तुमकां क्यों मागता, तुमी खंय सरले ते आपूण खंय सरले ते तुमकां कित्याक जाय काय म्हणलें। हांवें म्हटलें बाबा हांवें ताका सांगता हांव खरें सांगता ताका अशें पोल्याक हात लावन सांगलें आमी म्हटलें हांगातले लोकल म्हटलें, तुमी म्हटलें तुमी खंय सरले? ते म्हणालो आमी खंय सरले जावं। तितक्यान ते फुडें गेले म्हणजे गाडयेकडेन गेले आनी पयलीं तेणी तो एकटो हँडिकॅप आहा तेजो इतको धांवता ड्रायव्हर चलयता पळय तो, आनी तो हरियाणाचे चड करून ते हरियाणाची भाशा उलयताले। तितक्यान गाडयेकडेन गेले आनी फुडें गेले खंय फुडल्या सिटार आनी ते दार उगडल्या बरोबर लेस कितें ते कपडो काडलो आनी एकटो भुरगो आसलो पळय व्हंकलो घातलेलो पळय तेणी फाटल्यान डिकी उगडना बरोबर हांवें म्हटलें हेका हें म्हटलें कितें तरी रॉड बी काडटा अशें दिसता। तितक्यान हांव धांवलो आनी थंय एक फास्ट फूड आहा पळय तेजो रॉड मागलो। हांवें ना न्हू रॉड मागलो, कितें रॉड काडटा म्हणून ते। तितक्यान तेंच्यांनी म्हाका रॉड दिवंक ना। हांवें रॉड काडटालो हांव, तेंच्यांनी म्हाका रॉड दिवंक ना। पूण हांव येयना बरोबर असो काडले तेच म्हाका तेणी सारके छातयेक लायले गन लायले छातयेक। तितक्यान भाई हो म्हणालो भाई तूं फाटीं सर। हांवें म्हटलें क्या कर रे, मारता तूं मार म्हटलें। तितक्यान हो मातसो एक 100-1 मिटर फुडें गेलो आनी मारता फाटीं सरले पळय आनी ते भियाले म्हणजे हांव भियोंक ना न्हू, म्हणजे ते आबूज जाले भियोंक ना म्हणटकूच कितें जालें म्हाका आनी ते पयशे न्हू तूं फुड्यान वचून रावचो न्हय आनी हांव मेलोच कळो समजलेले आयज हांवें। तेंची भाशा जी ती स्टायलीन उलयताले पळय म्हणजे हांव नको ते कित्याक येयल्ले आनी कित्याक ना ते, पूण हे हांवें आयज उघड केलो की बाबा हें अशें जालें ते ओके आहा। पूण तेणी ते काडले आनी 2 फावटी फायरींग केली वयर खंय फायरींग केली 2 फावटी गन फायर केले। आतां म्हटलें तरी हो मागीर धांवन येयलो, कित्याक हांव वचोना हो धांवन येयलो। भाई म्हणालो आमचे थंय फ्रेंड बसल्या तांकां आमी सांगया। तितक्यान हांव गाडी स्टार्ट मारली आनी हांव त्या अभीचे फास्ट फूड आहा थंयसर हेचेर पुला कडेन त्या पुलार गेलो पळय। पुलार वचना बरोबर तो एकटो जितू म्हणून म्हाजो फ्रेंड आसलो क्रिकेट खेळटा तो म्हाज्या वांगडा। तितक्यान तो म्हाज्या हेल्पाक गेलो तेन्ना ते फाटीं आसले कोण ती गाडी फाटीं आसली तांकां हांवें गाडी मदीं लावन आडयले। तेणी परत थंय रावन 2 फायर केले 2 फावटी परत थंय फायर केले म्हणजे 4 फायर केले टोटल थंय 2 आनी हांगा 2। ती फायर केल्या बरोबर तो जितून काडली ती ते हाडच्यार मूड मारली त्या भुरग्यान म्हाज्या म्हणजे म्हाजो फ्रेंड आसलो पळय तो म्हाका हेल्पाक गेलो पळय तेणी मूड मारिना बरोबर तेणी मूड मारी ते पळोवना बरोबर त्या पुलार पावन परत तेणी आडवी फायर केली आनी मागीर तेच्या फाटोफाट हांव गेलो। स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।